प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कॉटेज हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अशो बिल्डिंग्यो बांदिल्ल्यो आसा, कित्याक तातूंतल्यान कितें तरी कमिशन मेळटा बिल्डिंग बांदल्यो म्हणून. पूण तुमी म्हाका सांगा, खंयच्याय तुमी ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान गेले नाजाल्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान गेले, लास्टाक तुमकां जर कितें सिरियस असले जाल्यार खंय धाडटा तुमकां? जीएमसीन. सारकें काय ना? लास्टाक तूं काणकोणचो आसूं, पेडणेचो आसूं, सांगेचो आसूं, सत्तरीचो आसूं, तूं जीएमसीनूच पावतलो जितो उरपाक जाय जाल्यार. आनी जीएमसी पर्यंत पावता म्हणसर जितो उरलो जाल्यार तुजें नशीब, नाजाल्यार तुमी जाणा कितें जाता तें. आनी जीएमसीन पावतकच कितें करता? तुमकां कितें बरी सर्वीस दिता. तुम्ही सगळ्यांनी हे फोटो आणि व्हिडिओ पळयले आसतले. इन जीएमसी देर इज सो मच ओवर कंजेशन ऑफ पेशंट्स दॅट यू हॅव टू सिट ऑन द फ्लोर. तुमकां जमनीर न्हिदयता पेशंटांक, जमनीर न्हिदयता, रातचे हुनीर बिनीर भोंवता. दिस इज द कंडिशन ऑफ हेल्थ केअर इन गोवा. दिल्लीक अरविंद केजरीवालान कितें केलें? ही क्रिएटेड मोहल्ला क्लिनिक्स. मोहल्ला क्लिनिक म्हळ्यार एक डॉक्टर्स क्लिनिक, डिस्पेन्सरी कशी. पूण ताजो प्लॅन आसा दिल्ली भर 1000 क्लिनिक करपाचे. 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स. अजून पर्यंत 450 का 500 कंप्लीट जाल्ले आसा. मोहल्ला क्लिनिकान कितें जाता? यू डोंट हॅव टू रन टू जीएमसी. तुज्या लागींच विदीन वॉकिंग डिस्टन्स यू हॅव एक्सेस टू गुड हेल्थ केअर. आनी हेल्थ केअर म्हळ्यार कितें? तूं थंय वतकूच तुका थंय दोतोर आसता, दॅट इज फ्री. थंय टेस्टिंग मशीन्स आसा, बेसिक जे सगळे आमचे ब्लड प्रेशर, शुगर हे ते सगळे टेस्ट आसा, दॅट इज फ्री. आनी दोतोरान सांगलें की बाबा तुका हे प्रॉब्लेम आसा, हे मेडिसिन्स जाय पडटले, दोज मेडिसिन्स ऑल्सो फ्री. सो जे मोहल्ला क्लिनिकान भितर वता आनी भायर येता, तुका 1 रुपया मोडचो पडना आनी तूं बरो जावन येता. ताज्या भायर कितें जर सिरियस असले, स्कॅन करचे पडले नाल्यार एक धाकटो सर्जरी करचो पडलो, पॉलिक्लिनिक्स केल्या. 20 पॉलिक्लिनिक अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्ले आसा. थंय सगळे स्कॅन, तुमचो सीटी स्कॅन असो, MRI स्कॅन असो, कितें असो, एवरीथिंग इज फ्री. आनी बारीक जे सर्जरीज असतात ते डे सर्जरीज म्हणटा ते, दॅट इज ऑल्सो. ताज्या भायर व्हडले व्हडले हॉस्पिटल्स बांदिल्ले आसा. आनी ह्या वेळा कोविडान दिल्ली वॉज हिट हार्डेस्ट. सगळे जाणा तुमी, दिल्ली केसीस वर हायेस्ट बिकॉज सगळे जे इंटरनॅशनल फ्लायट्स, जे वंदे भारत म्हणून फ्लाइट्स आयिल्ले, ऑल दोज केम इन टू दिल्ली अँड ऑल द कोरोना इन्फेक्टेड पीपल फर्स्ट लँडेड इन दिल्ली. बट बिकॉज अरविंद केजरीवाल हॅड क्रिएटेड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर, फाटली 5 वर्सां तांणी मोहल्ला क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, हॉस्पिटलां केल्ली म्हणून वी आर एबल टू डील विथ इट इन दिल्ली. अँड टुडे डिस्पायट हॅव्हिंग वन ऑफ द हायेस्ट केसेस इन इंडिया, जे दिल्ली सरकाराचे आज होम आयसोलेशन मॉडेल आसा, प्लास्मा थेरपीचे जी इनिशिएटिव्ह आसा, all those are being followed not only in the rest of India but in most parts of the world also. That is Arvind Kejriwal's contribution during this pandemic. So water, electricity, healthcare, education, free transport for women. I mean, आमी here ताजे सांगपाक गेले तर आनीक म्हाका 3 वरां सुद्दां कमी पडटली. But she wants to say that in the last 1 year अरविंद केजरीवालान बायलां खातीर फ्री ट्रान्सपोर्ट दिल्लो आसा. वेदर इट इज अ पब्लीक बस, वेदर इट इज द मेट्रो, खंयच्याच बायलेक रिगार्डलेस ऑफ हर एज, वेदर शी इज सिनियर सिटीजन ऑर नॉट, रिगार्डलेस ऑफ हर इनकम, वेदर शी इज रिच, पुअर, all women can travel for free in all public transport systems of Delhi. ताज्या भायर गोंयान जर आमकां कितें गव्हर्मेंटाच्या हातून ऑफिसान काम करूंक कितें काम जाय, लायसन्स जाय, राशन कार्ड जाय, कितें करचें पडटा? सगळे जाणां ऑफिसान वचून लायनीन रावचें पडटा. तुजो टर्न येतकच तो म्हणटलो हे डॉक्युमेंट ना, ते डॉक्युमेंट ना, फाल्यां यो म्हणटलो. फाल्यां येतकच हें सारकें ना, तें सारकें ना, हो फोटो सारको ना, परतो आपयतलो. हे सगळे आपली बोल्सां भरपाची कामां. तुमचें काम जावंक जाय जाल्यार तांची बोल्सां भरचीच पडटा, ना जाल्यार तूं कितलेय लायनीन राव, कितलेय वच, तुमची कामां जायना. सारकें काय ना? दिल्लीक कितें केलें अरविंद केजरीवालान? आज पर्यंत देर आर अबाउट 100 सर्विसेस that Arvind Kejriwal has brought under doorstep delivery.
डोर स्टेप डिलिव्हरी इज अनबिलिव्हेबल. खरें सांगपाक म्हळ्यार आमी सरकारा कडेन वतात आमची कामां करून घेवपाक, दिल्लीक सरकार तुमच्या घरा कडेन येता. अरविंद केजरीवाल हॅज सेट अप अ टोल फ्री नंबर 1076. ह्या नंबरार तुम्ही फोन केल्यार एक कॉल सेंटर असता, त्या कॉल सेंटराक सांगूंक जाय आउट ऑफ दोज 100 सर्विसेस आपल्याक हें काम आसा म्हणून, म्हणजे लायसन्स रिन्यू करूंक जाय नाजाल्यार राशन कार्ड रिन्यू करूंक जाय. तो सांगता बरें पात्रांव तूं कितल्यांक अवेलेबल आसा, केन्ना येवं तुज्या घरा. दिस इज रियल, दिस इज हॅपनिंग दिल्ली टुडे. गव्हर्नमेंटाचो मनीस तुमकां विचारता तुमच्या घरा कितल्यांक येवं काय म्हणून. तुम्ही जर जॉब करता तुम्ही फक्त सांजेच अवेलेबल असता, तूं ताका सांगता फाल्यां सांजचो 7 यो हांव घरा आसतलो. तो दुसऱ्या दिसा 7 येता, सगळे फॉर्म जे भरपाचे असता तो घेवन येता, तो तुमचे डॉक्युमेंट स्कॅन करता, तुमची सिग्नेचर घेता, तुमचे फीज घेता आणि आपल्या ऑफिसान वता आणि 15 दिसा भितर तुमचे डॉक्युमेंट तुमच्या घरा पावयता बाय पोस्ट. कॅन यू बिलीव इट? हांवें तुमकां सांगलें हांव अमेरिकेक आसतना म्हाका दिसतालें की आमच्या देशांनी तांचे भशेन कसलो तरी सिस्टम जावं अश्यो बऱ्यो आसच्यो म्हणून. But even in America, they did not have doorstep delivery of services. In Delhi, we have. Today, Arvind Kejriwal, he has created such governance की फक्त देशानूच न्ही जगान खंय ना. That is a model that we have created in Delhi. So, आज तुमकां फक्त 2 मिनटां आम आदमी पार्टी आणि दिल्ली मॉडेला बद्दल हांव सांगूंक सोदतालो. Because today we are talking about one issue, but we have to think that आज जे सगळे इश्यूज जे आसा दोज कॅन बी सॉल्व, ताजे सोल्युशन्स आसा आणि एक दिल्ली मॉडेल आसा ते करून दाखयल्ले आसा. आमकां सदांच दिसताले की हे जावंकूच शकना म्हणून. सगळें जावंक शकता, फक्त आमकां एक बरो सरकार जाय. गोंयान आमकां आम आदमी पार्टीचो सरकार जाय. आणि इतलें सांगून हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आणि मागता बाय मलिसा सिमॉयसाक टू टेल यू अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, वीज आंदोलन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक यू वाल्मिकी. ओके, माझे नाव सेसिल रॉड्रिगीज आणि हांव तालिगांवचे वोटर आणि ग्राम सभा मेंबर. म्हाका सगळ्यांक एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. गोंय कोणाचे? कितें? गोंय कोणाचे? एनर्जी सारको डावन हा. गोंय कोणाचे? सर बायकार हा सर, गोंय कोणाचे? येस, गोंय गोंयकाराचे. आणि गोंय कोणाक सांबाळपाक जाय? दिल्ली सरकार? खंयची सरकार? बिग डॅडी? नाजाल्यार आमी गोंयकार कोणाक सांबाळपाक जाय? आमी गोंयकारांनी सांबाळपाक जाय. तेका लागून आमकां जायते प्रॉब्लेम आहा, स्पेशली आमचे तालिगांव आणि पणजे ही बॉर्डर लायन. एक्चुअली ही जागो तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. सो कितले जाण हा हिंगा रावता? कोण हा हिंगा रावता? तुमकां कितें प्रॉब्लेम हा ते पयले सांगात. वॉट प्रॉब्लेम्स यू ऑल हॅव पयले तुमी सांगात. सर, वॉट प्रॉब्लेम्स यू ऑल हॅव मातशें सांगात. यहाँ के ऊपर एक गाय बैल का बहुत यहाँ के ऊपर बहुत ज्यादा वो होता है और उसका जो क्या बोलते हैं गोबर वगैरह जो भी होता है उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ होती है और उसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत होते हैं. गाड़ी स्किड होती है उसके ऊपर, कभी उसके जो रहता है उसमें. दूसरा ये यहाँ के वो जो नाला है वो नाला हर एवरी ईयर भर भर के बाहर आता है और जो लोग रहते हैं वहाँ के वो जो दुकानें हैं, वहाँ के वो जो लोगों के घर है उनके घरों में पानी जाता है गंदा. उसका कितने सालों से चल रहा है, अभी तक के उसका कुछ हुआ नहीं है अभी तक के. और ऐसे रोड्स का भी काफी प्रॉब्लम है. वो थोड़ा सा कुछ होता है, जरा सा कुछ बहुत टाइम के बाद में कंप्लेन करके पैचेस करके चला जाता है, बाकी वापस फिर वो इसमें गड्ढा हो जाता है. तो इधर का मेन रोड अंदर का जो रोड है वो भी सब पूरा बहुत खराब है उसके अंदर. थैंक यू सो मच. असलम जी ना? हाँ. और anyone else would like to say a few words as to what are the problems? Yes. Good evening, everybody. Check. Good
Good evening, everybody. I'm Noella Fernandez, and I belong to the Talegaon constituency. What has really attracted me to today's meet is the Veej Andolan. I cannot tell you, we live in Donapaula, and most people might think, oh my, you live in Donapaula, you have no issues. But the amount of electrical problems we have over there, and this is not a recent issue, over the years, people have lost gadgets, n number of them, there have been complaints placed with the electricity department. They claim they know nothing about it. They wonder why we are having issues if nobody else is having. But everybody has issues. We make complaints and there are no solutions. Finally, last month I took the initiative and organized a corner meeting. Not an art corner meeting, but a corner meeting with the junior electrician of the electricity department. He came and he promised that he would service all our transformers and our problems would end. When we said this in December, last month, this month is January. He asked him, what happened, why you didn't do it in December? Presidential visit, no time. Okay, now January, I gave him a call yesterday. Why is the work not started in January? We are having so many problems. Why is presidential visit? No time. Okay, next week? No. Next week we are going on disconnection drive. So week after that, yes madam, you give me a call. Madam has been giving him a call for nearly 6 months now. I've lost count of how many calls I've given him. Is this what we pay our bills for? Is this what we pay our taxes for? Don't we deserve better? If we as educated people are getting this kind of treatment back, imagine the poor people or the uneducated. They have to just lie down quietly and take whatever is given to them. This we shall not accept. We shall definitely not accept. We need to fight back. We need to show unity. We need to support a government that has shown results in Delhi. So please let us support art. Ma'am, would you like to say a few words? Ma'am, in the blue, would you like to say a few words as to what problems you are facing here? I will not say about problem. I'm a supporter of Aam Aadmi Party chair, and all these years I've been supporting. And I want all the people to support Aam Aadmi Party. You get a good government. Okay. Yeah. Get a good government. People should change now. People should change. See what problems we are facing now in Goa. You don't know, everything is changing. Police, they want to cut and buy TV and all that. People should think and change everything. Something new has to come. Something new has to come. What do you say? Yeah. Something new has to come. There is no way now for that. And आम्ही सगळ्यांक पळयलें, BJP पळयली, काँग्रेस पळयली, हें पळयली, तें पळयलें. आतां नवें करून पळोवया कितें जाता तें. आनी हांव सांगता आम आदमी पार्टी विल सॅटिस्फाय जाय. शुअर सॅटिस्फाय करता. थँक्यू. I have been a Congress voter, a Congress supporter earlier. पण आमच्या तालिगांव पासून पळयल्यार आमचे जेनिफर बाय काय करना. तुम्ही पळयलें दिसता बंटी आनी बबली कपल. गो हा पणजे, बायल हा तालिगांव. ऑफिसान गेल्यार मेळना. अपॉइंटमेंट घेवपाक जाय. जेन्ना इलेक्शन टायम हा, घरांनी कॉर्नर मिटींग करून जिखून येता. आमी चिंतपाक जाय हे इलेक्शनाक CCP नाजाल्यार आमचे असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां तालिगांवकारांक कितें जाय. कित्याक आमचे तालिगांव मार्केटींग आजून पासून मार्केट ना सारकी. 20 वर्सां जाली, 20 वर्सां जावपाची आसा. मॉन्सरात फॅमिली इज इन पावर. आजून पासून एक मार्केट सारकी जावंक ना. लोकांचे शेत घेतला. 8 शेतकाराचे शेत घेतला, थिंगा एक मार्केट करपाक. तुका 20 वर्सांनी आतां चिंतून येयला की म्हाका मार्केट जाय. तुम्ही प्रॉमिस करता शेतकारांक की तुम्ही त्यांचे शेत घेवचे ना आणि तुम्ही डायरेक्टली लॉकडाऊना टायमार शेत घेता त्यांचे. इंटिमेशन पासून दिवंक ना तांकां, डायरेक्टलीच गेला. अरे पोट भरपाक तांकां जागो जाय. व्हेजिटेबल्स, रायस, शेत ओवरनाईट. पंचायत केन्ना 7:30 काम करपी.
तुम्ही केन्ना आयकला पंचायत 7:30 काम करपाक तयार जाता? 7:30 23 मे शेतकाराचे शेत पुरोवन घेतला. 23 मे आम्ही कितें केलं? आमकां पडोंक ना, आमकां शेत ना, आम्ही कित्याक वचून सपोर्ट करपाक? 30 मे आमकां डिटेन केला पुलिसान, कित्याक आमी स्टॉप केला व्हेकलाक. माझे शेत हा, आय डोंट हॅव अ फील्ड. पूण लोकांक सपोर्ट करपाक जाय, कित्याक हे आमचे मिनिस्टर लोक आनी MLA लोक पावर घेवन काँग्रेस आनी BJP जाम केला आनी लोकांक त्रास करता. शेतकरी सांगला तांकां की आमचे शेत परतून दी म्हणून. ऐकला त्यांचे? अजून पासून एक सारकी डिस्पेन्सरी ना तालिगांव. एक्सिडेंट जाल्यार पणजे येवपाक जाय, नाजाल्यार GMC वचपाक जाय. कितें तरी फ्री मेळटा हिंगा तालिगांव? काय मेळना. इलेक्शन द्यार, ZP इलेक्शन एग्जाम्पल दिता. एक बायल मनीस पडली सकला. आफ्टर voting she came out and she fell. She was bleeding. तेका हूं येला? तालिगांव काय ना. नो हॉस्पिटल, नो डिस्पेन्सरी, डायरेक्टली कंपाउंड क्लिनिक. हो आमचं सरकार, 20 वर्साचं सरकार जे आम्ही सदां निवडून हाडटा. कितें दिलां आमकां? गो पयलो आशिल्लो मोन्सरात, बायल थिंगा आसा, मागीर चेडो बसतलो. कितें फॅमिली राज आनी कोण ना बरें करपाक तालिगांव? 2 दीस जाले आमचे तालिगांव मार्केटीन कितले गोरवां आसा, गोरवां, स्ट्रे कॅटल. तुम्ही जाणा कितले ऍक्सिडेंट जाता भुरग्यांक? तेका कितें मेडिकल फॅसिलिटी मेळटा? 5 वर्साचे चेडू ऍक्सिडेंट जाला ते दिसा, 2 दीस पयलीं. आणि 1 month बॅक 14 डिसेंबर 2 वर्साचो चेडो ऍक्सिडेंट जालो. तेंका कितें कॉम्पेन्सेशन मेळटा? ती बाय गरीब मनीस. आम्ही सगळी फ्लॅटांनी रावता, आमकां सगळे सुसेगाद हा, आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलान पैसे दिवंक शकता. पूण ती धाकटी भुरगीं जी रस्त्यार when the children roam around तेंका ऍक्सिडेंट जाता, कोण जबाबदार? अजून पासून पंचायतीन एक जागो करूंक ना आमचे स्ट्रे कॅटलाक, नाजाल्यार आमचे स्ट्रे डॉग्स. कितले त्रास जाता आमचे बायक वचपाचे मनीस. कुत्रे येता आनी घास मारता मागीर, नाजाल्यार ऑफ बॅलन्स जाता. स्ट्रे कॅटल येता आनी मागीर तोपता भुरग्यांक. जेन्ना आमचे फॅमिली कितें त्रास जाता ते मागीर आमकां वी कॅन कंटिन्यू द पेन. पयशे वयता आमच्या बोल्सान. दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक दिता, इमर्जन्सी फॅसिलिटी. हिंगा कितें हा आमकां? कितें हा? पूण आमी तेंकां निवडून परतून हाडटा. ते कितें दिता? गॉड दिता, फो दिता, मागीर क्रिसमस स्टार्स घालता. तालिगांव आशे बरें हा क्रिसमस स्टार्स, वोट मारपाक जाय तेंकां. आनी कितें फॅसिलिटी दिला? एग्रीकल्चर तालिगांवचे व्हडले कितें केला? पाड घातला तालिगांवचे थिंगा शेताचे. बिल्डिंगा सगळ्या बिल्डिंगाचे स्वेज पासून शेतान वयता आनी ते उदक आमी घेता मागीर. तुम्ही नको, ते सर्क्युलेट जावन आमी पियेता मागीर. आमकां चिंतूंक जाय की आमकां कितें जाय. आमचे रस्ते हा ते बाटले पळयले तुवें. जेन्ना पणजे वचपाक जाय जाल्यार बाटले क्रॉस करपाक जाय. तालिगांव पळय, कारांजले पळय, रस्तो 5 स्टार रस्तो केला. लोक पळोवन मरून गेलो पासून. आडां सगळी काबार. पूण सरकार आमचे आयकता? कितले फाटी लेटर दिला हांवें पंचायती कडेन रस्तो सारको कर म्हणून. PWD मिनिस्टर काय ऐकना. MLA आमची तालिगांवची MLA मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, अजून पासून आमचे हॉट मिक्स जायना. 5 वर्सां जालीं आनी परतून लोक तेंकाच निवडून हाडटा. कित्याक? आमकां चेंज जाय. आयकूंक येना? आमकां चेंज जाय. तुम्ही सगळ्यांक सांगपाक जाय आनी जे कोण बॅल्कनीन रावला आनी आयकता आमचे एक CCP इलेक्शन
नाजाल्यार आमचे असेंब्ली इलेक्शन आमकां चिंतूंक जाय आमकां कितें जाय तें. जेन्ना तांकां पावर हा आनी आमी तांकां क्वेश्चन विचारता की कितें जालें हाजें, आमकां पुलीस वखता. 3 फावटी म्हाका डिटेन्शन मेळ्ळां पुलीस स्टेशनार. म्हाजो एक धाकटो 10 वर्साचो चेडो आहा. लिबरेशन डे तुमी पळयलां कितें जालें तें चर्च स्क्वेअर कडेन. वळून येना आमकां लिबरेशन डेयार. हो आमचो पावर. प्रेसिडेंट येता आनी कितें आमकां वखता. आमकां सेलिब्रेट करपाक नाका 60 इयर्स. तांकांच MLA मिनिस्टरान तांकांच सेलिब्रेट करपाक जाय. आमचो फ्रीडम वयर गेला. डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड. डेमोक्रेसी इज डेड. आमकां चिंतूंक जाय आमकां डेमोक्रेसी जाय, लोकांचो रायट जाय जाल्यार हे इलेक्शनाक प्लीज तुमी चिंतून तुमी वोट मारपाक जाय फॉर अ न्यू सरकार, अ न्यू गव्हर्नन्स, अ गव्हर्नन्स that is working hard for the people. That is Aam Aadmi Party. आम्ही पहिला दिल्ली सरकारान कितें केला? आम्ही बेश्टे म्हणना. आमकां मोबाईल फोन्स हा, आमकां इंटरनेट हा. आमी चेक करपाक जाय, रेफरन्स घेवपाक जाय, सर्च करपाक जाय आमकां कितें जाय तें. आनी लोकांक मेळोन आमकां सांगपाक जाय की हे फाटी इलेक्शनाक आमकां चेंज हाडपाक जाय. Do we need a change? Do we need a change? All right, thank you very much. And I will have Melissa Simoes, Advocate Melissa Simoes. ते आमचे इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्नन्साक दिल्ली कितें जाता आनी आमकां गोंयकारांक आमचो बजेट कितें आहा आनी लोकांक कितें मेळपाक जाय ते उलयतले. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Vice Cecil.